माराण फोगाच्या गडगडांत गणपती घराघरांनी पावलो. कांय जाणांगेर 1.5 दीस, कांय जाणांगेर 5-7 दीस. सार्वजनीक गणपती अनंत चतुर्दशी मेरेन गोंयभर फुडले 11 दीस घुमटा शामेळाच्या तालार आरतींचो गजर. माटोळ्यांनी भरिल्ल्या घराघरांनी तरेतरेचे जिन्नस गोडशी. गणपतीचे पावल पडताच मंगलमय वातावरण. गोंयकारांची चवथ इको फ्रेंडली. गोंयभर चवथीचो उत्सव. गणपतीची मूर्त पुजेक लावन भावार्थी तिका पुजतात. शिवगौरीच्या तनया तू मोरेश्वरा तुझे स्तवितो हे लंबोदरा श्री ताका जे नेचर आवडटाले त्या नेचरा प्रमाणे हे आमचे डेकोरेशन केल्लेले आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे जाण आमचे आख्खे मुरगांवचे लोक हे व्हड संख्येन येवन हो उत्सव जो आसा तो म्हाका दिसता खुशीन मनयतलो. हांव सगळ्यांक अपील करता आख्या मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांक तेंच्यांनी येवन हांगा आशिर्वाद घेवचो. तुमकां सगळ्यांक गणपती बाप्पा मोरया. फुडल्या वर्षी लवकर या. समस्त गोंयकारांक आनी तशेंच मुरगांवकारांक हांव गणेशची परबी दिता. सगळे जे समस्त आमच्या गोंयकारांचे आसा तेंची सगळ्यांची विघ्न दूर करून आनी सगळ्यांक सूख दिवपाचें आनी सगळ्यांची जी मनाची इच्छा आसा ती सगळी देव बापान आमच्या पुरी करपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा बाजारात बीफ शॉपांत वेपाऱ्यान फळांचो स्टॉक दवरिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल. भायर दवरल्यार उंदीर खातले म्हूण खंय स्टॉक भितर दवरलो. कळटा ते प्रमाण व्हिडिओ कोणे तरी पुलिसांक धाडलो. पुलिसांनी फळांचो स्टॉक जप्त केला. त्या फळांच्या वेपाऱ्याक आनी ताच्या हेल्पराकूय ताब्यात घेतला. भाई तुका म्हाका सांग, आतां चवथ आहा आनी तूं भितूनशी दवरले तुवें ती एपलां? हां, तुमचो व्हिडिओ मेळ्ळा आमकां. रोंग ते एक म्हापसा मार्केटान जे बीफ शॉपां आसात त्या शॉपाच्या भायरचे फ्रुटां घेवन हें करता, विकतात. भितूंतलो एकटो वेंडरान काल तेजो स्टॉक येयलो म्हणून तेणें काल तो स्टॉक आसा तो बीफ शॉपान दवरलो. आनी आयज सकाळीं तो बीफ शॉपांतल्यान स्टॉक भायर काडटाना एकट्यान व्हिडिओ शूट केलो. हो व्हिडिओ म्हापसा पुलिसेच्या हातीक लागताच म्हापसा पुलीस PI निखील पालयेकरान ऑन द स्पॉट स्टाफांक धाडले आनी जो सगळो फ्रुटांचो स्टॉक आसा तो जप्त करपाक लायलो. आनी तो पुलिसांनी जप्त केल्लो आसा. आनी जे ओनर आसा तेका आनी जो कामगार आसा तेका म्हापसा पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा. हो समज व्हिडिओ भायर पाविल्लो जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जातलें आसलें. अशें जावचें न्ही म्हणून म्हापसा पुलिसांनी रोखडेच अर्द्या वरा भितून हेजेर कारवाई केल्ली आसा. आनी आजुनूय म्हापसा पुलिसाची कारवाई चालू आसा. वो हम लोग साफ किया शाम को दुकान 7 बजे 6 बजे साफ किया है. वो बारिश आते करके थोड़ा रक्त बोल रहा है. हां, तर यहाँ पर जाता म्हणून ते बक्साचा बाहेर दौडता उंदर खाता म्हणून असे भितर दौडता म्हटलं तर रातचे आम्ही सगळं साफ करता. आम्ही सांजचे आमचे काम सगळं साफ करून मासे धुवून शॉप सगळं बंद करून वयता. आम्ही उदबत्ती लागून वयता. सो आतां कोण लोक आहा ते फ्रुटां देवाक देवाक प्रसाद दवरपाक घेता न्ही. तर अशें कशें केलें तुमी? ट्विस्ट केलं त्याने मातशें पावसाक हे वयता मातशें दवरता फ्रूट आलो. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. कोलवा सेरावले गँगांची केस्तांवां. 2 गँगांची पिस्तूल आनी सुरी दाखोवन झगडी. एकामेकाक मारपाच्यो खंय धमक्यो दिल्ल्यो. 4 जाण पुलिसांच्या ताब्यात.
कोलवा गँग वॉर आनी फातोड्ड्या रोड रेजी उपरांत हे तिसरें मोठें प्रकरण. सुरावले गांवांत एक घडणूक घडली जातून 2 गट जे आसात तातूंत खंय झगडी जाली आनी एकट्यान ती एअरगन काडून तांकां धमकी दिली आनी ते जाल्ल्या उपरांत एक जी पार्टी आसा ताणी फातोड्डा पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन लॉन्च केला. पुलिसांनी एक्शन घेवन 14 जाणांक अरेस्ट केल्यात. एक्चुली दोनूय पार्टींतल्या मनशांक अरेस्ट केल्यात कित्याक दोनूय ग्रुपा भितर जी झगडी जाल्ली आशिल्ली आनी सगळ्यान 4 जाणांक अरेस्ट केल्यात. ते आसा अमर कुमार, शंकर शिल्लेकर 22 वर्सांचो, दोघे कोलवा रावता पूण ते मूळ कर्नाटकांतले आसात, आनी विनय अरुंडे आनी करण हे सुरावले रावपी. The police have registered an offence against 4 people, that is Aman, Shankar, Karan and Vinay. Now they have been basically airgun. The police claim allege that there is some airgun that is used and there is some knife that is used, and there have been threats which is exchanged. एक अफ्रीका ऑफेंस रजिस्टर करेंगे. 4 लोग हैं. अफ्रीका ऑफेंस रजिस्टर. गोंयच्या धबधब्यांचेर टुरिस्टांक घाल्ली पावसाळी सिजनल बंदी सरकारान काडल्या. धबधब्यार वतल्यांनी सादूर रावचे, स्वताची जतनाय घेवची, हवामान खात्यान दिल्ले अलर्ट पाळचे म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. UGDP 70 युवा मोर्चा धरून गोंयचे 5 राजकी पक्ष डिनोटिफाय करपाचें थारला. त्या खातीर CEOन तांकां नोटिशी धाडल्यात. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दरेक राज्यांत ही मोहीम सुरू केल्या. पक्षांक बाजू मांडपा खातीर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्या वरवीं नोटिशी धाडल्यात. सेगीत 6 वर्सां मेरेन वेंचणूक लडोवंक नाशिल्ल्या पक्षांच्या फुडाराचेर प्रश्नचिन्ह. देशभर वेंचणूक प्रक्रिया नितळ करपाचें काम चल्लां. 9 ऑगस्ट मेरेन वट्ट 334 प्रादेशीक पक्ष डिलिस्ट. सेगीत 6 वर्सां एकूय वेंचणूक लडोवंक नाशिल्ले पक्ष डिलिस्ट जातले. गोंयांत अशे 5 पक्ष मेळ्ळ्यात. ECIच्या निर्देशा प्रमाण CEOन 5 पक्षांक हे विशीं जाप मागपी नोटीस धाडल्या. गोवा सुराज पार्टी, गोवा विकास पार्टी, नीज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंट, 70 युवा मोर्चा, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टीक नोटीस आयल्या. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. पळोवया राती उसरा आयिल्ली खबर. जेलींत रावन गँग चलोवपी देशांतलो खापो गुण लॉरेन्स बिश्नोय गँगाच्या 7 वांगड्यांक हणजूण पुलिसांनी अटक केला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण ते फाटले कितलेशेच दीस पंजाबान वॉन्टेड आशिल्ले. इंडियेचो पावरफूल गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई जे बिश्नोई गँग चलयता तेतूंतले थोडे जाण जे वॉन्टेड आसले ते गोंयांतल्यान आतां तांकां अरेस्ट केला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण अंजुना पुलिसेन टोटल 7 जाण जे बिश्नोई गँगांतले आहा तांकां 7 जाणांक डिटेन केला. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण एक्चुली एका मर्डर केसीन ते वॉन्टेड आसले. ती मर्डर जाल्लो पंजाबाक मर्डर जाल्लो आनी त्या मर्डरान बिश्नोई गँगाचो इनवॉल्वमेंट आहा म्हणून जे तेंच्यांनी कळयले आनी तो बिश्नोई गँगाचो एक मेन एक्यूज तो गोंयान येयला म्हणून अशी टीप गोवा पुलिसेक दिल्ली. आनी ती टीप मेळ्ळी की जे अंजुना पुलीस आनी म्हापसा पुलिसाची टीम ह्या दोगांयनी आपले इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करून त्या 7 जाणांक अडफड्या एका विलांतल्यान जे तांकां डिटेन केले, तांकां धरले आनी डिटेन करून अंजुना पुलीस स्टेशनार तांकां आतां हाडलेले आहा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण लॉरेन्स बिश्नोईचो लागींचो सारको क्लोज असो जो मनीस आहा जो विष्णू बिश्नोई तेका हो मेन जो एक्यूज जो पंजाब जो मर्डर केला तितून मेन एक्यूज म्हणून कळोन येता. आनी तो सांगला त्या प्रमाणे हे लॉरेन्स बिश्नोईचो सारको लागींचो विष्णू बिश्नोई हेका आतां अंजुना पुलिसेन डिटेन केल्या. सो आतां जो क्रायम जाला पंजाबाक, सो पंजाब पुलीस आहा ते गोंयान येतले आनी हे जे 7 जाणांक जे एक्यूज आतां अंजुना पुलिसेन डिटेन केल्या हे सगळ्यांक घेवन ते परत पंजाबाक वयतले फुडले इन्व्हेस्टिगेशनाक म्हणून कळोन येता. प्रुडंटा खातीर अंजुनच्यान हांव ओंकार फळारी. गोवा शिपयार्डा कडेन जुवारीत एक लोडेड बार्ज बुडली. बार्जेवेले 8 क्रू साल्वार. ह्या आदी खंय दर्यांत 2 बोटी बुडिल्ल्यो. तातूंतली एक काडिल्ली, दुसरी मोडिल्ली बोट अजून दर्यांत. मोडिल्ले बोटीक आपटून बार्जीक क्रॅक आयिल्ल्यान बार्जीत उदक भरले. मालकाचे बार्ज काडपाचे यत्न फेल.
आसा खाऱ्यावाड्या हांगा हे बिचा सायडीन आनी हांगा आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा MPAचो ऑप्को पोर्ट व्हडल्यो व्हडल्यो बोट्यो हांगा आसा थंय एक आयन लोड केलेली एक बार्ज हांगा हे दर्यान भितर खंय तरी बुडपाक पावली तातूंत भितर 8 क्रू आशिल्ले आनी सगळ्यांक तांकां सेफली रेस्क्यू केल्लो आसा हो आयन ओर जो बार्ज आसा ही जेन्ना दर्यान हे पोर्टान भितर हे बोटीर सामान दिवपा येताली आयन ओर पॅलेट दिवपा येताली खंय तरी हे दर्यान भितर खंय 2 बोट्यो पयलीं बुडिल्ल्यो आनी ताजो खंय शीप रॅक आशिल्लो एक बोट खंय क्लियर केली आनी दुसरो शीप रॅक जो आसा तो भितरूच आसा आनी ही जेन्ना बार्ज लोड आशिल्ली बार्ज हांगा जेन्ना MPDन येताली ते शीप रॅकाक आपटली आनी तिका पोनाक क्रॅक आयिल्ल्या कारणान भितर उदकूय आयलें आनी ती बार्ज बुडपाकूय पावली आनी तो खंय तरी ते रॅकान भितर शिरकली तो रॅक आसा हो कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा आसा आनी हाजे पयलीं जायत्यो बार्ज्यो बोट्यो ताका आपटल्ल्यो आसा MPDन एक रॅक तांच्यांनी क्लियर केल्लो आसा दुसरो रॅक अजुनी काडूंक ना ताका जे लोक हांगा लोकल म्हणटा की ताका पाकिस्तान नांव ही जी बार्ज बुडपाक पावल्या ताजे खंय ओनरान क्रेन सुद्दां हाडून ती काडपाक ट्राय केली आनी रफ वेदरा खातीर तें काम तांचें जावपाक पावून बार्ज जी आसा तातूंत भितर उदकूय भरल्या आनी ती खंय तर रॅकान शिरकली आनी क्रेन घालून सुद्दां ती काडूंक मेळना आनी खंय तरी MPD कडेन लोकांची एक मागणी आसा की हो रॅक जो आसा इमिजिएटली क्लियर करचो वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. पेडण्या आगारवाड्यार POP गणपती विकपी एका शॉपाक सील मारिल्ले फुडल्या दाराक सील मारिल्ले मुर्त्यो खंय दिसा उजवाड्या फाटल्या दारांतल्यान गाडयांनी भरून उखल्ल्यो तलाठी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टरान दखल घेवन शॉपवाल्याक खंय फायन मारल्या. आगरवाडा पेडणे हांगा एका POP गणपती विकपी एका दुकानाक सीज करपाक आयिल्ले मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टराच्या आदेशानुसार आनी त्याच बरोबर गोवा पोल्युशन कंट्रोल हांच्यांनी एक्शन घेतिल्ले पूण खंय तरी रातोरात जे भितर आशिल्ले POP मुर्ती जे आसा ते खंय तरी विकपाक आयले आनी काही मुर्ती जे आसात दिसावड्या व्हरतना सुद्दां लोकांनी जे आसात व्हिडिओ केल्लो आसा आनी किंवा फोटो मारलेले आसात एकंदर खंय तरी एक्शन घेतल्या पूण एक्शनाचे खंय तरी अंमलबजावणी सारकें जायना की काय हो एक सध्या प्रश्न पडटा आनी जे POP गणपतीचेर एक्शन घेवपाक आयिल्ले जे सीज करपाक आयिल्ले ते सीज केल्ल्या दुकानान दुसऱ्या दारासून रातचे गणपती जे आशिल्ले POP ते व्हरपाक आयले आनी खंय तरी जे एक्शन घेतिल्ले ते एक्शनाचे कांयच पडलेले नाका की काय असो सध्या प्रश्न पडटा. एकंदर जे पर्यावरण प्रेमी आसात हे अशें म्हणटात की खंय तरी सरकार जेन्ना एक्शन घेता जाल्यार ते सारकें जावपाक जाय पूण हे एक्शन घेतल्या उपरांत सुद्दां खंय तरी POP गणपती जे आसात मोठ्या प्रमाणान विकताना ते दुकानदार दिसपाक येता अशें उलयतना दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. अनमोड चॅक नाक्यार कर्नाटक एक्सायजान 35 लिटर सुमार 52,000 सोरो जप्त केलो. गोंयांत तयार केल्लो सोरो 4 व्हिलरीन कर्नाटकात व्हरतालो. ड्रायव्हर कर्नाटकाचो ताका पुलिसांनी कस्टडीत घेतला. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या अनमोड हांगासरल्या आबकारी चेक नाक्याचेर एका कारची झडटी घेतली आसता. त्या कारीत सुमारे 52,900 रुपयेचो गोवा निर्मित मद्य आसा तो सापडिल्लो आसा. एकूण 35 लिटर दारू आसा ती सापडिल्ली आसात. ह्या प्रकरणी गदगचो चालक आसा ताका अटक केल्ली आसा. दारू आनी वाहन असे एकूण 5,29,000 रुपये किमतीचो मुद्देमाल हो आबकारी विभागान जप्त केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. आगोंद दर्यादेगेर वचपी शॉर्टकट सामको रिस्की जाला. रस्त्या कुशीक दोनूय वाटेन झाडी वाडल्या. ते भायर रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान यो वच करपी ट्युरिस्ट आनी थळाव्यांच्या जिवाक धोको. लोक म्हणटा आमदाराक मंत्रीपद मेळ्ळा ताणें उपाय काडचो. आगोंदेची दर्यावेळ आगोंदा बीच जगाच्या नकाशाचेर पयलो बीच अशें आमी म्हणटा. एशिये नंबर 1 बीच. सो कशें आसा करमलघाटा वयल्यान जेन्ना आगोंद येता जेन्ना खंयचोय जो ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट जावं फॉरेनर ट्युरिस्ट जावं जेन्ना गुगल मॅप लावन आगोंद येता तेन्ना हो शॉर्टकट दाखयता हो रोड. सो तो गुगलाचोच रोड फॉलो करून ट्युरिस्ट येता आनी त्याच बरोबर डिस्टन्स कमी आसल्या कारणान आमचे जे लोकल जे आगोंदकार आसा तेय बीन सगळे त्याच रोडाचो 100% वापर करतात. आनी तो रोड खूब बारीक आसा आनी रोडाच्या दोनी सायडीनी झाडां म्हणजे ती केन्ना आयज पडटली काय फाल्यां पडटली म्हणून सांगपा जायना आनी सारकें व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन आसा. आनी मॅक्सिमम ट्युरिस्ट म्हणजे आतां आगोंद जावं म्हणा तुमी बटरफ्लाय बीच खोला बीच हाचेर दिसाक सादारणशे म्हाका दिसता त्या सायडीनसान 2 व्हिलर 4 म्हणजे 100-200 गाडी त्या रस्त्यान येता. आतां आमच्या काणकोणचे जे आमदार आसात हेंच्यांनी म्हाका दिसता 2 दीस पयलींच मंत्रीपदाची शपथ घेतलेली. हांव ह्या वेळार तांकां अभिनंदन करता आनी सरा लागीं मागता
की ताणें इमिडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अप्रोच करून एक बेगींतल्या बेगीन एक मिटींग लावन हें डिसिजन फास्ट करून ह्या रस्त्याची सोय आमच्या सगळ्या टुरिस्टां खातीर आनी आगोंदकारां खातीर इमिडिएटली करून रस्तो जो त्या टायमार संजय बांदेकरान केल्लो तो फॉरेस्टांतल्यान सुद्दां रस्तो वचपा जरी जाल्लो जाल्यार सुद्दां पूण त्या रस्ता तो रुंद करपा जाय आनी ती जी धोकादायक झाडां आसा ती निलगिरी झाडां म्हणा आनी दुसरी खंयची झाडां म्हणा ती धोकादायक झाडां आसा ती केन्नाय पडपाक शकता आनी तेजेन आमची इंडियन ट्युरिस्टूय हानिकारक जावंक शकता हानी पोचपाक शकता आनी आमच्या फॉरेन ट्युरिस्टांकय तेजो त्रास जावपाक शकता अशे वेळाची जे संबंदीत जी खातीं आसा त्या खात्यान थंय लक्ष दिवपाक गरज आसा समजा रोड्स आसा समजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेणें थंय लक्ष दिवपाक गरज आसा जेन्ना कोणाक कितें वायट कितें घडणूक घडटा पळय तेन्ना सगळीं हें जाता त्या प्रमाणे वायट घडपा नजो त्या खातीर पयलींच प्रिवेंटीव केअर जर घेत जाल्यार चडांत चड बऱ्या पडटलें. सरकारी यंत्रणेन जी यंत्रणा आसा जे खातें आसा तें जे हांगा पळयता तेणे बेगोबेग हेजेर लक्ष दिवचें अशी हांगचे थळाव्या लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.